इलेक्शन काय कितें तें जावपाचें आसलें तें आयज जालें. कित्याक जवळ जवळ 3 वर्सां पयलीं अशेंच चलतालें आनी तो BJP क्रिटिसायज करीत आसलो. पण आयज तो रिजायन जालो आनी अशें जाणवता की तो काँग्रेसीन वचपाचो आहा म्हणून. म्हाका दिसता जो मनीस ज्या मनशान काँग्रेस फोडली, 10 आमदार काँग्रेसीन येले, आयज तोच मनीस काँग्रेसीन गेला. ते इंटरनल कॉलनी सेटींग पळय तें कांयच कळना. कित्याक जर तर ते विधानां करता न्हू, आम आदमी पार्टी इज अ बी टीम ऑफ BJP. आयज जो मायकल लोबो रिजायन जावन फाल्यां काँग्रेसीन वचपाचो आहा, अशें दिसता की BJPची बी टीम ही काँग्रेस. सो वोटरांक सादूर जावपाची गरज आसा की ऑप्शन जे कितें उरलां तें फक्त आम आदमी पक्ष उरलेलो आसा. जशें BJPच्या अगेन्स्ट तो विधानां करीत आसलो एका फाटल्यान एक, BJPन दखल घेवंकूच ना. आयज खंय तरी 2012सून जर BJP आनी 2017 आनी एकदां जिखली जाल्यार स्लोली एंड स्टेडिली तेणी BJP जे रूट आसले कालांगुटांत ते कातून उडयल्ले आसा. त्या खातीर आतां जे काँग्रेसीचे लिडर आहा आमचे जावं BJP, म्हाका दिसता सगळे डिफरन्स सायडीक दवरून एकठांय येवन हो पॉलिटिकल रोग आहा पळय, जो आमी म्हणटा न्हू वाई लागता आनी घर पाशाक लागली जाल्यार वाई लागोन आख्खें घर कोसळटा तें कळत ना. तशी परिस्थिती ही एक वाई जावन आसा, हो एक रोग जावन आसा गोंयच्या पॉलिटिक्साचो. आनी तो रोग भायर पडलो जाल्यार एक बरी दिशा गोंयांत, एक बरे लिडर गोंयांत सेल्फलेसली काम करपी लोक जिखोन येवपाची गरज आसा. कित्याक असले जर 4 जाण मेळ्ळे जाल्यार गोवा आनी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी एक न्हू म्हटल्यार 20 वर्सां फाटीं पडटली. भारतीय जनता पार्टीचे जे सपोर्टर्स त्यांच्या वांगडा आसले, जे काही कार्यकर्ते त्यांच्या वांगडा आसले, ते आता त्यांच्या वांगडा रावतले अशें दिसता. आमी BJPच्या कार्यकर्त्यां वांगडा सगळ्यांक संपर्कान आसा. तेंचो एकूच विधान आसा की हो मनीस नाका, हो मनीस घरा वचोंक जावो. त्या खातीर जे BJPचे वोटर आहा आनी तांकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता की आमी ह्या इलेक्शनाक सगळें इसरून मायकल लोबोक घरा हाडपाची गरज आसा, ताका उडोवपाची गरज आसा. आयज तो बायलेक शिवोले घालता इलेक्शनाक. अरे सोशल सर्वीस ही तुजेच फॅमिलीन करची. लोकांक चिंतूंक जाय की बाबा आयज हो जर बायलेक थंय घालता शिवोले जाल्यार कित्याक घालता, कित्याक फायदो आहा आमचे खातीर. तेणी इतली वर्सां फायदोच करून घेतला न्हू. सोशल सर्वीस इज अ सेल्फलेस सर्वीस. पूण फायद्याक करता तेन्ना लोकूय दाखोवन दिता तुमचो जागो खंय आहा पळय तो. BJPचो कॅन्डिडेट आता कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोण आसतलो दिसता? ते BJPचेर आहा न्हू. कित्याक तेंचोय स्टडी आनी होमवर्क खंय तरी आसतलो. पूण हांव तुमच्या मार्फत एकूच एक मेसेज दिवंक सोदता की जर तर तेका उडोवंक जावो तर सगळ्यांनी वांगडा येवचें पडटलें. आनी जर तर BJP एग्रेसीव ना कालांगुटान तेका उडोवपाक जाल्यार हें कळोन दिसता की इट इज अ प्री पोल अलायन्स बिटवीन BJP आनी द काँग्रेस. मायकल लोबो आता रिजायन जाल्ल्यार तुमकां कालांगुटान आता सपोर्ट कसो आसतलो? म्हाका सकाळच्यान कमीत ते कमी 50 फोन येयले. दिस इज अ पॉझिटिव्ह सायन की मायकल आयज जर तो काँग्रेसीन गेला जावं वचपाचो आसा, रिजायन जालो, लोक रावताले आतुरतेन की तो रिजायन जावनी, फुडली दिशा कितें आहा ती आमी बसून करुया.
कलंगूट काँग्रेस ब्लॉकाचे तुमचे अप्रोच आसतलो की तुम्ही अप्रोच करून त्यांना सांगून की कलंगूट काँग्रेस ब्लॉक आमच्या संपर्कान आसा आणि तेंची पॉझिटिव्हिटी ही आमकां मेळिल्ली आसा. कित्याक आयज जर आमचे कलंगूटचे लिडर जोजो सिक्वेरा, आग्नेल फेर्नांडीस आनी आमचो एंथनी मिनेझीस, आमचो गुरुदास शिरोडकरूय आहा जे एस्परंट आसा, हेंचे कडेन मागता तुमच्याय मार्फत की तुमी आमी सगळे एकठांय जावन जे कितें वायट आनी नश्टे आहा पळय तें डेमोक्रेसीसून भायर घालुया. कित्याक आमची कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी गोंया राखपाक. तुमचे फर्स्ट प्रायोरिटी कितें आसतली? जेन्ना काल कॅन्डिडेचर म्हूण डिक्लेअर जालो पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा हांव आमचो नॅशनल कन्व्हिनर ऑफ आम आदमी पार्टी श्री अरविंदजी केजरीवाल हांकां की ही एन इज एंटायर टीम विथ आवर कन्व्हिनर ऑफ गोवा राहुल मांबरे हांच्यांनी म्हाजेर फेथ दवरलो आनी म्हाका कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केलो कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. जवळपास जुनानसून आमी काम चालू केलें आनी जुनानसून आमी पार्टी म्हणून घेवन काम चालू करूंक ना. सुदेश मयेकर म्हणून हांव भायर सरलो तेन्ना लोक आमकां हांसताले कितें तरी करता काय म्हणून. पूण आमकां सगळ्यांक खबर आसली की आमी खंयची तरी एक दिशा धरल्या आनी ते दिशेन वचोन हार्डवर्क करून खंय तरी आमी जें कितें वायट चल्लां ताका मात दितले. तितून आयज जर पळोवंक गेलें आमचे कलंगूटचें नांव कांदोली हे जो बेल्ट आहा पळय ट्युरिजम आरपोरा गोवा तेजें नांव कांय वायट गजाली खातीर प्रमोट जाल्लें आसा. आमी लोकांक इतलें आश्वासन दिवंक सोदता की जशी डान्स बार्रां जावं कितें वायट खबरो आहा पळय जे प्रॉस्टिट्युशन चल्लां तो ड्रग्स विकतो ओपनली हांगा विकता विथ द ब्लेसिंग ऑफ द MLA. विदीन 1 मंथ आमी तेजी सफाई करतले आनी बाय ऑक्टोबर वी विल बी रेडी टू लॉन्च न्यू कलंगूट फॉर अ गुड क्वालिटी टुरिस्ट बाय वीच जो स्टँडर्ड ऑफ ट्युरिजम आमकां येता तेज्या खातीर कोणीच काम करूंक ना. आमी जर तांकां बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो, आमी जर फेसिलिटी बऱ्यो दिल्यो जाल्यार लोक आमच्या कलंगूटान जो एका टायमार येतालो तो परतो येतलो. बायलांच्या संदर्भांत जी आमची नारी शक्ती म्हणटा आमी तांकां एक इकनॉमीक सस्टेनेबिलिटी प्लॅन हो आमी केल्लो आसा. त्या प्लॅनान आयज जी हाऊसवायफ आसा ज्यो बायल्यो ऑफिशंट आहा पार्ट टायम व फूल टायम काम करपाक तांकां आमी ऑपॉर्च्युनिटी दितले टू हॅव अ रेग्युलर सोर्स ऑफ इनकम. तुमकां जाय तितलें काम करा आनी तुमी तुमचे पयशे कितें घेवन वचा. वी विल सेट अप स्मॉल लेबर इंटेन्सिव इंडस्ट्रीज और अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बाय वीच बारीक वस्तू थंय तयार जातल्यो आनी जॉब्स 100% आमच्या लोकांक मेळटले जे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. यूथ जर पळोवंक गेले डेडिकेटेड कावन्सिलींग सेंटर, अ डेडिकेटेड स्कील डेव्हलपमेंट प्लॅटफॉर्म विल बी क्रिएटेड. जर तर तांकां स्टार्टअप करूंक जाय कित्याक त्या हितून कोण उलयना. आमचो यूथ आयज फक्त लिमिटेड बिझनेस करता. आयज जर कलंगूट कांदोली आरपोरा नागवा बेल्टान जर पयसो येता एवरीडे टर्न ओवर मिनिमम पळोवंक गेल्यार एक 100 कोटी म्हणून येता की टर्न ओवर पीक सिजनाक आमच्या कलंगूटान टर्न ओवर जाता. तितून आमचो बारीक लोक
आमचो मिडल क्लास लोक कितलेय पयशे घरा हाडटा काय? आमी कितें म्हणटा, एक जो हांवें म्हटला इकॉनॉमिकल सस्टेनेबल प्लॅन आहा पळय, तेज्या मार्फत मॅक्सिमम एडवांटेज आमच्या बारीक समाजाक कशी जावची तेजेर काम करुया. इन्फ्रास्ट्रक्चर हो जाग्यार पडटलोच, पूण जर तर आमी उलयता इकॉनॉमिकली वयर कशें सरप, ह्या एंगलान कोणीच काम केलें ना. कित्याक सगळ्या पॉलिटिशियनांक जाय की लोक आपल्या पांया कडेन येयल्लो आनी तेजे गुलाम जाल्ले. एकूच सांगूंक सोदता, गुलामेन दीस काडया नाका. आयज फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोक सक्षम आसा काम करपाक, लोक सक्षम आसा, फक्त तांकां स्कील दिवपाची गरज आसा आनी जे यूथ आहा तांकां मार्गदर्शनाची गरज आसा. कित्याक आयज यूथ लिमिटेड काम करता. आमी वी आर डिपेंडंट ऑन ट्युरिजम. वाय कांट वी थिंक ऑफ सम अदर सोर्स? फॉर एक्झाम्पल, वील इन्वाइट अ स्मॉल IT company, you will give him place to set up his unit. We can train 500 youths. In that fashion, 500 जर यूथ IT कंपनीत कामाक लागले, फाल्यां जर ट्युरिजम बंद जावन पडले जाल्यार खंय तरी तेंची सस्टेनेबल प्लॅन आमी तांकां क्रिएट करून दिला. आतां मेडिकल ट्युरिजम धरलें, लॉज दिसता सांगपाक, कितलीं वर्सां जालीं आमी बेजीक एक हॉस्पिटल ना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. थंय एक फातर घातला 2 वर्सां पयलीं, तो फातर तोच आहा, व्हडलें हॉस्पिटलूच ना. ही मायकल लोबोन जबाब दिवपाची गरज आसा लोकांक. बाबा तो फातर घातला तो खरो हॉस्पिटल खंय गेलें काय म्हणून. जर तर आमी मेडिकल ट्युरिजम प्रमोट केलें जाल्यार कालांगुतान मेडिकला खातीरूय लोक येवंक शकता. आमी ऑलरेडी जागो आयडेंटिफाय केल्लो आसा. एक बरेपैकी 100 बेड हॉस्पिटल येवचें, तितून बरी करून सोय आमच्या लोकल लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट जावची आनी जे ट्युरिजम येतले तेजे कितें मिनिमम चार्जीस आहा ते तांकां घेवनी. पूण बारीक बारीक सेक्टरान काम करपाची गरज आसा. आयज लायट फ्लक्च्युएट जाता हें सगळ्यांक खबर आहा. परमनंट सोल्युशन येवपाची गरज आहा लायटीक. उदकाक परमनंट सोल्युशन येवपाची गरज आसा. तोच गेला शिवोलेन आनी सांगता कितें उदीक येना, लायट येना. अरे तूं तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय न्हू, तूं कळंगुटे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळय उदीक लागता, लायट आहा काय ना ती. तूं म्हणटा 25 वर्सां फाटीं पडलेली आसा शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी. हे तेजे शिवोलकारांनी भपके आयकून घेवचे न्हू. ताका ती संवय जाल्ली आहा भपके मारपाची. कालांगूट शिवोलकारांनी चिंतपाची गरज आसा वोट मारच्या पयलीं ताका की बाबा कालांगूट या एक रावंड मारून पळोवया, पश्चाताप करनाका. आनी कालांगूटचो लोक हेज्या फुडें वोट मारून पश्चाताप करचो ना, ही आमी तुमकां गॅरंटी दिवंक सोदता कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक. ट्युरिजमाचो विशय जाल्यार एकूच बिझनस जो उरला गोंयकारांचो तो म्हणजे टॅक्सीचो बिझनस उरला. सो तुमचो सपोर्ट टॅक्सीकारांक कसो? पळय, हांव एक पंच मेंबर आसून आमी 4.5 वर्सां कालांगूटाक लागून काम केलें आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय काम केलें. आयज आमी ह्या गेल्या 6 म्हयन्यांक 3 तांकां बूथ घालून दिल्या. आनी तुमी मुद्दम वचा आनी जे बूथ घातल्या पळय तांकां तेंचो रिस्पॉन्ड विचारा. आयज 40 टॅक्सीकार शांतादुर्गा आशिर्वादान तिच्या स्टॅनार पोट भरता. म्हाका दिसता ऑगस्टान कितें बूथ घातलेलो तांकां तूं 40 लोकांक विचार आयज तेंचे कडेन धंदो वाडला काय ना पळय तो. म्हाका सांगच्या म्हाका फिडींग येता त्या प्रमाणे हांव तांकां मेळा वचोन ते म्हणटात दिसाक 3 तरी भाडी लागता. कांय करपाची गरज ना, लेट्स ऑर्गनायज. टॅक्सीकारांक घेवन ह्या मंत्र्यान ह्या एक्स मिनिस्टरान फक्त तेंचेर पॉलिटिक्स केली आनी कांय करूंक ना. तेंच्या घुस्तार आयज तो खंय तरी सांगता की बाबा ना, ही वॉज द सेवियर ऑफ ऑल द मिडल क्लास पीपल. चुकीची गोष्ट आहा ही. आयज जर आमी लोकांक टॅक्सीकाराक भावांक आमच्या 3 कावंटर घालून दिल्या जाल्यार इट इज टू ऑर्गनायज द बिझनस. जर तर टॅक्सीकार ऑर्गनायज जायना जाल्यार गोवा मायल्स येवनूय कांय फरक पडना. गोवा मायल्स हे फुडलें जे आमच्या पार्टीन सांगलां
की आमी सोमतीत एक कॉर्पोरेशन फॉर्म करतले आनी टॅक्सीकार वील बी द हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन. सो ही वील टेक डिसिजन ऑन द गोवा मायल्स ऑर तेंचे कसले बारीकचे मोठे प्रश्न आहा पळय ते. वी वॉन्ट टू एम्पावर आर टॅक्सीकार इन टुडेज डे की तेणी आपले स्वताचे डिसिजन घेवनी. न्हू मंत्र्यान थंयसर वचून खंयच्याच इंटरफियर जावचें, न्हू जावं खंयच्या MLAन. तुमकां लाचार जावपाची गरज ना, तुमकां तकली सकयल घालपाची गरज ना, कित्याक आयज टॅक्सीकार स्वाभिमानी आसा. जशें आमदारान स्टेटमेंट मायकल लोबोन स्टेटमेंट पास केल्लो की यू कॅनॉट स्क्रॅप गोवा मायल्स, तुका कशें कळ्ळें? म्हणून आयज टॅक्सीकारांचो न्याय जे करतले ते आमी सक्षम आहा तांकां न्याय दिवपाक. तूं आतां कॅम्पेनींग कर, तुका लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? पळय, लोक ऑल ओवर कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड गोवा इज लुकिंग फॉर अ चेंज. आम आदमी पक्ष, काँग्रेस स्लो अँड स्लो जी सगळे आमदार तेंचे गेले आनी 2च आमदार उरले तितून ते डिटेरिएट जाल्ले आसा. आयज भरपूरसो पर्संटेज ऑफ वोट आमी आम आदमी पक्षान हो एनक्रोच केल्लो आसा. चडशी TV सर्वे सांगता आयज जर BJPक कोण मात दिणारे आसा जाल्यार आम आदमी पक्ष आसा. आनी वी हॅव क्रिएटेड an option to the people of Goa that baba if change जर उलयता जाल्यार आम आदमी पक्षूच हो लोक उलयता. रिस्पॉन्ड बऱ्यापैकी आमकां मेळ्ळो आसा. तितून आयज जे कितें डेव्हलपमेंट जाला तितून खुबशे चित्र कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या चेंज जाल्ले आसा. विथ टायम तो जेन्ना काँग्रेसीन वयतलो तेन्ना आमचे जे काँग्रेसचे लिडर आसा ते लिडर हांव आशा करता की ते एका प्लॅटफॉर्मार आमच्या येतले आनी ताका मात दितले.